नमस्कार. प्रुडंट मिडियाचे खबरां चित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. आक्षी बायपासाचेर राती पिकअप आनी मारुती व्हॅनी मदीं भयानक अपघात. व्हॅनीच्या ड्रायव्हरा सयत 4 जाण जाग्यारच पेड्ड्यार जाल्यात ते गुजरात सुरतचे. एकलो साल्वार घाला मेडिकलांत. लाडली लक्ष्मी येवजणेचे फॉर्म ऑगस्ट सोंपता म्हणल्यार बँकांनी मेळपाक शकतले. सरकाराचे हायकोर्टाक उतर. अर्जदारान फक्त आमदारा मुखार फॉर्म भरपाची अट केली सदळ. सरकार छापता 16,000 फॉर्मां. येता तो मायनिंग सीझन सुरू जावचे पयलीं सगळे बार्जवाल्यांक बार्जी खण खात्या कडेन करच्यो पडटल्यो रजिस्टर. नाजाल्यार बार्जीक मीन येरादारी करपाक मेळची ना. खण खात्यान काडलें फर्मान. फोंडे कोयराचो विलो लावंक ना जागो. कुट्टी कोयरा विलो प्रकल्पाची फायल PWDन 7 फावट धाडली परत. आमदार मंत्री लक्ष घालिना म्हूण नगरसेवक बेजार. कंपोस्टिंग युनिटां परत जातलीं चालू. आनी खेळा मळार गोंय बॅडमिंटन संघटनेचो रिचर्ड डिसोजा अध्यक्ष. ताता ठाकूर सचिव पदार कायम. संघटना म्हणटा लुसोफोनिया गेम्सा खातीर शक्त घाल्ल्यान बॅडमिंटनाचे उदरगतीचेर जावं येता परिणाम. खबरो विस्तारान. बुधवारा राती आक्षी बायपासाचेर पिकअप आनी मारुती व्हॅनी मदीं जाल्ल्या भयानक अपघातांत व्हॅनीचो ड्रायव्हर आनी 4 जाण जाग्यारच पेड्ड्यार जाले. सुरत सावन हे 5 जाण गोंयांत जल्मदीस मनोवंक आयिल्ले. राती पणजे वटेन येतना आक्षी बायपासाचेर वेर्णे वचपी एका पिकअपीन तांकां फुडल्यान सरळ धपको दिलो. पुलिशेन पिकअपीचो ड्रायव्हर राजकुमार सिंगाचेर गुन्यांव नोंद केला. ह्या भयानक अपघातांतल्यान कुणाल गुलेचा हो 23 वर्सांचो तरणाटो वाटावलो. ताका मेडिकलांत घाला. बुधवारा रातीन आक्षी बायपासाचेर जाल्ल्या ह्या भिरांकूळ अपघाताच्या स्पॉटार आमी सध्या येयल्ले आसात. पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो अपघात राती सुमार 9:20 जाल्लो आनी ह्या गाडयेन एक टॅक्सीचेर धपको मारलो. हो धपको इतलो जोराचो आशिल्लो की तुमी हांगा पळोवंक शकतात. ह्या इतल्या स्ट्रॉंग गाडयेची चेसी पासून मोडल्या. हाज्या वयल्यान ह्या धपक्याची तांक तुमकां कळटली. टेम्पोन ह्या ओमनीचेर ह्या जाग्यार हांगा हायवेचेर धपको दिलो आनी ती गाडी परतोन अशी उरल्या. तुम्ही पळोवंक शकता हो अपघात इतलो भिरांकूळ आसलो की ह्या गाडयेन आशिल्ले 6 जाणां भितरलो एकटोच जितो उरलो. 5 जाण जाग्यारच ठार जाले. काल सांजचो रातच्या 9:25 आक्षे बायपासाक एक मेजर एक्सिडेंट जालो. त्या एक्सिडेंटान ऑक्युपंट जे व्हॅनीचे आसले ते 4 एक्सपायर जाले आनी एक ड्रायव्हर तेजो 5 आनी एक ऑक्युपंट इंजर्ड आहा आनी तो एडमीट आहा. दुसरी गाडी जी इनवॉल्व आहा त्या एक्सिडेंटाक ती टाटा मोबायल. तिजो नंबर आसा GA02 6823 आनी ड्रायव्हर टाटाचो इंजर्ड आसा. ताका मायनर इंजरी जाल्ली आहा. टाटा मोबायलाच्या ड्रायव्हराचे आमी अंडर सेक्शन 279, 338, 304A म्हणजे IPC रॅश एंड निग्लिजंट ड्रायव्हिंग आनी कमिटींग डेथ. मारुती व्हॅन ही मडगांवच्यान पणजे वटेन येताली आनी टाटा मोबायल ही पणजेच्यान वेर्णा वयताली. आनी मारुती व्हॅनान हे ट्युरिस्ट गेस्ट आहा तांकां हाडलेले आनी टाटा मोबायल ही रॉयल फूडची एमटी गाडी घेवन वेर्णा वयताली आनी आक्षी बायपासाचेर हो हिडन कॉलेजीन एक्सिडेंट जालो. बुधवारा रातीन आक्षी बायपासाचेर जाल्ल्या व्हॅन आनी टाटा मोबायला मदीं जाल्ल्या अपघातान 5 प्रवाशी आगताक सोंपले. प्रवाशा भितरल्या एकट्याचेर उपचार चल्ल्यात. टाटा मोबायलाच्या ड्रायव्हर आनी क्लिनराचेरय GMCन उपचार चल्ल्यात. खबरांकार प्रतीक परबा वांगडा चलचित्र खबरांकार ओंकार फळारी, प्रुडंट मिडिया खातीर. लाडली लक्ष्मी येवजणेचे फॉर्म ऑगस्ट सोंपता म्हणल्यार 5 बँकांनी मेळपाक शकतले अशें उतर सरकारान हायकोर्टाक सामकार दिलां. ते शिवाय अर्जदारान फॉर्म आमदाराचे सामकार भरपाची अट सदळ करून आमदार, खासदार वा कमीत कमी अतिरिक्त वा खासा सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्या सामकार फॉर्म भरपाचे येवजणेत
नव्यान तरतूद केल्या. सरकारान 16,000 फॉर्मां छापपाक दिल्या. लाडली लक्ष्मी येवजण चालीक लावपाच्या गोंय सरकाराच्या पद्दतीचेर हरकत घेत एक याचिका घाल्ली. याचिकेंत आमदाराची सय सक्तीची करची न्हय आनी येवजणेची फॉर्मां बँका आनी लोकां मेरेन केन्ना पावतली हाचे विशीं सरकारा कडेन स्पश्टीकरण मागिल्लें. आमदाराच्या सयेची सक्ती काडपाची आनी फॉर्मां लोकांक केन्ना पावतली हाचे विशीं एक प्रतिज्ञापत्र दिवपाचो आदेश सोमारा उच्च न्यायालयान सरकाराक दिलो. सरकारान बिरेस्तारा याचिकेचेर स्पश्टीकरण दिलें. सरकारान दिल्लें स्पश्टीकरण: येवजणेचो लाव घेवप्यान आतां आमदार, खासदार वा किमान अतिरिक्त किंवा खासा सचिवाच्या दर्जाच्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या हजेरेन फॉर्माचेर सय करून घेवपाक सरकारान स्वातंत्र्य दिलां. खात्यान मागयल्लीं आनीक 16,000 फॉर्मां पावल्यात. सरकारान राजपत्रांत बँको जाहीर करतरीच त्या बँकांनी ही फॉर्मां हो म्हयनो सोंपता म्हणल्यार लोकांक मेळटलीं. मात गोंय सरकारान अजूनय बँको राजपत्रीत अधिसुचोवणे वरवीं घोशीत केल्ल्यो नात. येवजण चालीक लावपाचे सगळे सोपस्कार पुराय जायत आयल्यात. आतां सरकार बँको घोशीत केन्ना करता हाचेर सगळें निमून आसा. पणजेच्यान आमचो खबरांकार प्रतीक परब. येता तो मायनिंग सीझन सुरू जावचे पयलीं गोंयचे सगळे बार्जवाल्यांक बार्जी खण खात्या कडेन रजिस्टर करच्यो पडटल्यो. नाजाल्यार बार्जीक मीन येरादारी करपाक मेळची ना अशें परिपत्रक खण संचालकान काडलां. गोंय बार्ज ओनर्स असोसिएशना कडेन नोंद जाल्ल्यो गोंयांत सुमार 450 बार्जी आसात. कायदो मोडून मीन येरादारी करपी ट्रकवाल्यांक 5 लाखाची फायन घालपाचें परिपत्रक खण खात्यान कांय दिसा फाटीं काडिल्लें. ते उपरांत खण खात्यान आतां बार्जवाल्यांक हें फर्मान काडलां. पयलीं बार्जवाल्यांक फक्त कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन रजिस्टर जावपाची सक्ती आसताली. आतां मीन येरादारी करतले जाल्यार तांकां खण खात्या कडेनय रजिस्टर जावचें पडटलें. खण खात्या कडेन रजिस्टर जातले जाल्यार खात्यान बार्जवाल्यांक कांय अटी घाल्यात. बार्जवाल्यांक अटी घाल्यात त्यो अश्यो: खण खात्या कडेन प्रत्येक बार्जवाल्यान बार्ज रजिस्टर करची पडटली. ते खातीर बार्ज कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सा कडेन पयलीं रजिस्टर आसची पडटली. बार्जवालो गोवा बार्ज ओनर्स असोसिएशनाचो वांगडी आसचो पडटलो. बेकायदेशीर मायनिंग वा मिना कडेन बार्जवाल्याचो संबंद आसूंक फावना. बेकायदेशीर मायनिंग, मीन येरादारीची म्हायती आसल्यार बार्जवाल्यान खात्याक कळोवचें पडटलें. ह्या निर्णयाक गोंय बार्जवाल्यांनी येवकार दिला. खण खात्याक पुराय सहकार्य दितले अशें संघटनेच्या अध्यक्षान सांगलां. We are ready to cooperate with the government. आमी गव्हर्नमेंटाक कोऑपरेशन दिवपाक तयार आसा in order to control and do a systematic export of iron ore. So certain clarifications will speak from the government on this issue because they have already said that the barge has to be registered with the captain of port. So registration is not changing. This is basically additional control. So for that purpose, if government wants to control to see whether cargo is going legally or not, etc. And if proper documents are given to us, we will carry that. They should give us a document, but this is the authorized cargo. So some such documentation government has to give and create, so that we can carry the authorized cargo from one port, one destination, one point to the other point. We have asked an appointment with the director to clarify with us the practical situation. नवो मायनिंग सीझन रोखडोच सुरू जावपाचो आसा. ते पयलीं बार्जवाल्यांक खण खात्या कडेन बार्जींचें रजिस्ट्रेशन पुराय करचें पडटलें. नाजाल्यार तांकां मीन येरादारी करपाक मेळची ना अशी शिटकावणी खण खात्यान दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आतां घेवया एक वेवसायीक विसप.